गोयचे प्रदेशातर्फे हांव आनी आमचे गोयचे खजिनदार संजीव देसाई दिल्ली वता तेंच्यो अस्थी हाडपा खातीर फाल्यां 9:30 वरांचेर थंय तो सगळे आमच्या अध्यक्षांक थंय आपयल्या आनी अस्थी दितकर मागीर ते गोंयांत येतले फाल्यां. तातूंतलो एक कार्यक्रम जो आसा तो सार्वजनीक प्रार्थना सभा आनी ही सार्वजनीक प्रार्थना सभा ही सादारण 31 ऑगस्टाच्या पयलीं करप आनी अस्थी विसर्जन जशें प्रदेश अध्यक्षान सांगलें की देशभरान म्हणजे सादारण सबंद देशान एकूण 97 नदी भितर ह्या अस्थींचें विसर्जन करप अशें भारतीय जनता पार्टी केंद्रान ठरयल्लें आसा. फाल्यां सांजचे 5 वरांचेर दाबोली एअरपोर्टाचेर आमचे जे कलश आसात ते घेवन आमचे प्रदेश अध्यक्ष एअरपोर्टाचेर येतले आनी त्या एअरपोर्टाचेर मागीर आमचे केंद्रीय मंत्री सगळे मंत्री आनी पक्षाचे ऑफिस बेरर पदाधिकारी हे सगळेच जाण थंय एअरपोर्टाचेर वतले आनी एअरपोर्टा वयल्यान मागीर सादारण सांकवाळ हांगासर कुट्टाळे मतदारसंघान सांकवाळ ह्या जाग्याचेर आमी शांतादुर्गा टेम्पलाच्या जस्ट ऑपोजीट मेन रोडार थंय एक दर्शनाक लागून थोडो वेळ एक 10 मिनटां थंय रावतले. त्याच्या नंतर मागीर जुवारी ब्रिज क्रॉस करून जुनो जो पणजी आक्षी रोड आसा त्या रोडांच्यान पिलार जंक्शन जें आसा त्या पिलार जंक्शनाचेर सादारण आमी एक 10 मिनटां थंय दर्शनाक लागून थंय दवरतले. त्याच्या नंतर डायरेक्ट मागीर बांबोळीच्यान जुनो रोड पणजी बांबोळी जुनो रोड ह्या रोडाच्या भितरल्यान येवन 4 पिलर म्हणजे आपले जे पणजी कम्युनिटी जे आसा नेवगी नगर थंय सादारण आमी एक 7 थंय कार्यक्रम म्हळ्यार थंय सगळ्यांचे दर्शन घेवपाचो कार्यक्रम थंय जातलो. त्याच्या नंतर मळा झरी कडेन एक 7:15 एक 5-10 मिनटां मळा झर आनी त्याच्या नंतर मागीर संगम लॉज मळा आनी तें जातकच डायरेक्ट मागीर आमी ते अस्थी कलश जे आसा ते दोनूय कलश प्रदेश कार्यालय सकयल आमी मंडप घालतले आनी थंय तो अस्थी कलश लोकांक लागून कार्यकर्ते किंवा बाकी सगळ्याच जाणांक लागून तो दर्शनाक उपलब्ध करतले. हो पयल्या दिसाचो फाल्यांचो कार्यक्रम 22 तारीख. परवा मागीर आमी 2 जे कलश वेगवेगळे आसात हे दोनूय कलश एक उत्तरेक आनी एक दक्षिणेक अशे 2 भागान आमी 2 रथ जे केल्ले आसा त्या रथाचेर धाडटले. 5:15 पणजी आमची जी जेटी आसा पोर्ट कॅप्टन ऑफ पोर्ट जेटी थंय आमचे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीन त्या अस्थींचें विसर्जन जातलें. संक मागीर त्या कुठ्ठाळी आमची जे फेरी जे रॅम्प आसा त्या फेरी रॅम्पाचेर सादारण आमी 5 पावतले आनी 5:15 ते अस्थीचें विसर्जन हें जुवारी नदीन जातलें.